नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। शुक्रारा दिल्ली भाजपाचे पक्ष कार्यालयात एनडीएची महत्वाची बसका। सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक आपयले दिल्ली। खासदार श्रीपाद नायका सयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पावले दिल्ली। 2027 उपरांत गोंयांत आसतले डबल इंजिन सरकार। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। विरोधकांक लायलो टोलो। उत्तरेत काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाक 2019तले गिरीशा परस उणी मतां। खलपाचेर गिरीश थारलो उजवो। स्पेशल रिपोर्ट। मंत्री सुदीन ढवळीकराची राजकारणात 25 वर्सां पुराय। 6 जून 1999 वर्सा पयलेच खेपे जाल्लो आमदार। अठरावे लोकसभेत गुन्यांवकारी खासदारांचो आंकडो वाडलो। गुन्यांवांच्यो केशी आशिल्ले 251 जाण, जाल्यार खर गुन्यांव आशिल्ले 170 जाण आयले वेंचून। आनी सावर्डे पुलावयल्यान शेल्डेच्या 23 वर्साच्या तरणाट्यान जीव दीत केली आत्महत्या। रातच्यान बेपत्ता आशिल्ल्यान सुरू आशिल्लो तरणाट्याचो सोद। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शुक्रारा 7 तारखेक 10 वरांचेर दिल्लीत पक्ष मुख्यालयात भाजपाची महत्वाची बसका जावपाची आसा। ह्या बसकेक भाजपाच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक आनी 240 खासदारांक आमंत्रण दिलां। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार श्रीपाद नायक बेरेस्तारा रातीं दिल्ली वचपाक भायर सरले। मुख्यमंत्र्या सयत नव्या खासदारांची शुक्रारा सकाळीं दिल्लीत बसका जातली। ह्या बसकेत भाजप संसदीय मंडळाच्या फुडाऱ्यांच्या पदार नरेंद्र मोदी हांची निवड जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सोपूतविधी 9 जूनाक जावपाची शक्यताय आसा। सोपूतविधीची तारीख मात अजूनय निश्चित जावंक ना। लोकसभा निवडणुकीचो धक्कादायक निकाल लागलेलो आसा आनी आता दिल्लीन सरकार कोण स्थापन करतलो ह्याची सगळ्यांक उत्सुकता आसा। आनी ह्याच फाटभुंयेर काल दिल्लीन एनडीएची बसका जाली। ह्या बसकेन एनडीएतले बीजेपी वांगडाच इतर घटक पक्ष जे आसले त्या घटक पक्षांची बैठक जाली। हेतून नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडू यांचो आस्पाव आसलो। आनी ह्या सगळ्या जाल्ल्या बैठकीन अशें निर्णय जालो की नरेंद्र मोदी हेच एनडीएक लीड करतले आनी तेंचो सरकार स्थापन करपाचो दावो जाल्लो आसा। आनी त्या खातीर वेगवेगळ्यो मिटिंग्स आता कालच्यान दिल्लीन सुरू जाल्ल्यो आसा। आयज सुद्धा JP नड्डा यांच्या घरा कडेन बीजेपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मिटींग आसा। त्याच बरोबर नितीश कुमार हांची मिटींग त्यांच्या घरा कडेन चालू आसा। हे सगळे चल्लेले असताना फाल्यां म्हणजे शुक्रारा सकाळी दिल्ली हांगासर एक महत्वाची मिटींग सरकार स्थापन करपाच्या दृष्टिकोनांसून जावपाची आसा। आनी ह्या खातीर ज्या ज्या राज्यांनी बीजेपीचे सरकार आसा त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांक आपोवणे धाडलेले आसा। म्हणून आयज सांचे गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी 6व्या फावटी निवडून येयलेले खासदार श्रीपाद नायक हे दोगूय वांगडाच आयज सांचे दिल्लीक रवाना जावपाचे आसा। आनी ते फाल्यां जावपी दिल्ली हांगासर जावपी बसकेन भाग घेतले आनी जो कितें निर्णय आसा मिटिंगेंतलो तो फाल्यां कळटलो। ही अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता वतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन जावपाचे आसा देखून येवपी काळात मोठ्या प्रमाणात उदरगतीची कामां जातली। सध्या गोंयांत डबल इंजिन सरकार आसा आनी ते 2027 उपरांतूय आसतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलो। तशेंच फुडाराक लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करपा खातीर चडांत चड काम करतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। साखळी मतदारसंघांतल्यान ऑलमोस्ट 16,000 लीड दिवपाचें काम म्हणजे साखळींतल्या सगळ्या मतदारांनी केलें। त्या खातीर सगळ्या साखळी मतदारसंघांतल्या भाव आनी भयणीक हांव पयल्यान पयलीं खूब खूब आभार व्यक्त करता। अशा पद्दतीची विक्रमी लीड ही पयलीच फावटी साखळींतल्यान लोकसभेच्या निमतान मोदी भाऊ किंवा भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळ्या आनी पूर्णता क्रेडीट ही लोकांक वता। पूर्णता क्रेडीट ही कशी पळोवंक वता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक वता। बुथांचेर ज्या पद्दतीन काम करून सगळ्यांना भायर काडटले। वोटिंगाच्या बाबतीत सांगली मतदारसंघ हो हायेस्ट आशिल्लो
खातीर सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरांनी मतदान केलें आनी आपलो प्रेम जो आसा मोदीजी खातीर म्हज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे त्या बद्दल हांव तेंचे आभार व्यक्त करता. सातत्यान तेंच्यांनी तेंचो मोग भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाजेर पसोवन दवरचो म्हाका खबर आहा. प्रधानमंत्री खूब मोठी अपेक्षा ही सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्री असल्या कारणान लोक तितक्याच मोठ्या प्रमाणात भायर सरून भारतीय जनता पार्टी तांचे सगळ्यांचे सुविधीत म्हाका सहकार्य लाभता. हाजेय सहकार्य लाभता. लोकांची अपेक्षा पूर्ण करपा खातीर 24/7 फ्रायडे हांव काम करीत आसा. हाजेय फुडें काम करतना ह्या मतदारसंघाच्या विकासा बरोबर गोंयचो विकास तो करपा खातीर आमचो प्रयास आसतलो. परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार जो आसा त्या खातीर सुरूच म्हणजे लोकांनी जे अननेसेसरी लोकांक क्लेम वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो येता त्यो काडून तेंच्यांनी सायडीक दवरच्यो. एनडीएचें सरकार वयर आसा, डबल इंजिनचें सरकार 27 आनी 27 त्या उपरांत सुद्दां डबल इंजिनचें सरकार गोंयांत येतलें आनी आमकां विश्वास आसा. त्याच विश्वासाच्या बळाचेर आमी गोंयांत विकासाची कामां सातत्यान करपाक त्याच प्रमाणे मोगोचे ज्येष्ठ फुडारी आदले उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकरांची राजकारणात 25 वर्सां पुराय जाल्या. 6 जून 1999 ह्या दिसा ढवळीकर सगळ्यांत पयलीं आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. सुदीन ढवळीकराची राजकीय कारकीर्द पळयत जाल्यार तो गोंयचो नितीश कुमार अशें म्हटलें जाल्यार ते चुकीचें थारचें ना. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. 2 दिसां पयलींच 18वे लोकसभेचो निकाल लागलो. भाजपा सगळ्यांत व्हड राजकीय पक्ष थारलो, मात तांकां बहुमताचो आंकडो गाठप शक्य जालें ना. हाकाच लागून देशांत परतून एक फावट आघाडीचें सरकार अस्तित्वात येतलें आनी हातूंत म्हत्वाची भूमिका आसतली ती म्हळ्यार जनता दल युनायटेडाचे नितीश कुमाराची. राष्ट्रीय पावण्यार सद्याक नितीशाक डिमांड आयिल्लो आसतना गोंयांतलो नितीश कुमार म्हळ्यारूच सुदीन ढवळीकरान आपले राजकीय कारकिर्दीची 25 वर्सां पुराय केली. 6 जून 1999 ह्या दिसा पयले खेप सुदीन ढवळीकर आमदार म्हूण वेंचून आयिल्लो. गोंयचो नितीश कुमार ही उपमा दिवपाचें कारण म्हळ्यार सुदीनाची आतामेरेनची राजकीय कारकीर्द. केन्ना काँग्रेस जाल्यार केन्ना भाजप अशें करीत सुदीनान सदांच सत्तेची फळां चाखली. काय थोडोच अपवाद सोडलो जाल्यार जंय सत्ता थंय सुदीन अशें समीकरण. आनीक एक सुदीनाच्या बाबतींतली गजाल म्हळ्यार फाटली 25 वर्सां एकाच मोगो पक्षांत रावन सुदीनान आपलें राजकारण केलें. जायते फावट सुदीनाक मोगोंतल्यान भायर येवपाच्यो वा मोगो विलीन करून मुख्यमंत्री सुद्धा जावपाची ऑफर आयिल्ली, मात सुदीनान ती घेतली ना. मात सुदीनाची साथ सोडून खूब जाणांनी ताका टाटा केलो आनी सत्तेत वांटो घेतलो. मात सुदीन एकाच मोगो पक्षांत रावन तो पक्ष विधानसभेत तिगोवन उबो आसा. सध्याच्या ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत करपी आयाराम गैरामां खातीर सुदीनाची ही एक मोठी देख. 6 जून 1999 वर्सा पयलेच खेप आमदार. मोगोचे आदले अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाट हांणी सुदीनाक दिल्ली आमदारकीची उमेदवारी. 2002 ते 2005 वर्सां मजगतीं भाजप सरकारांत वांटेकार. PWD पुरातत्व आनी पुराभिलेख, वस्तू संग्रहालय आनी नुस्तेमारी खात्याचो पदभार. 2005 ते 7 वर्सां मजगतीं काँग्रेस सरकारांत वांटेकार. नुस्तेमारी, पुरातत्व आनी पुराभिलेख, वस्तू संग्रहालय आनी सहकार खात्याचो पदभार. 2008 ते 12 वर्सां परतून काँग्रेस सरकारांत वांटेकार. रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी समाज कल्याण खात्याचो पदभार. 2012 ते 16 वर्सां भाजप सरकारांत वांटेकार. PWD, रस्तो येरादारी आनी न्हंय येरादारी खात्याचो पदभार. 2017 ते 19 वर्सां भाजपा सरकारांत वांटेकार. PWD, रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी वस्तू संग्रहालय खात्याचो पदभार. वर्ष 2022 ते आतां मेरेन भाजपा सरकारांत वीज, अक्षय उर्जा आनी हावजिंग खात्याचो पदभार. ही अशी आतामेरेनची सुदीनाची राजकीय कारकीर्द. बिहाराचे नितीश कुमाराची पंतप्रधान जावपाची मोख जाल्यार गोंयचो नितीश कुमार म्हळ्यार सुदीनाची गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाची मोख. सुदीनाची ही मोख पुराय जातली काय ना हें काळूच थारायतलो. मात गोंयच्या राजकारणात ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची कारकीर्द सदांच लक्षात उरतली तातूंतलो एक सुदीन ढवळीकर इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2019 आणि 2024च्या काँग्रेसीक पडिल्ल्या लोकसभेच्या मतांचो आंकडो पळयत जाल्यार खलपा परस गिरीश फुडें. दक्षिणेंतलो आसून लेगीत गिरीश चोडणकरान उत्तरेंतल्या खलपा परस चड मतां काडिल्ली ही महत्वाची बाब. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. 2024चे लोकसभेचो निकाल लागलो. उत्तर गोंयांत 6वे फावट भाजपाचो श्रीपाद नायक वेंचून आयलो. काँग्रेसीन आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हाका उमेदवारी दिल्ली. आम्ही फाटले लोकसभा वेंचणुकीचो आढावो घेत जाल्यार तेन्नाचो काँग्रेस उमेदवार गिरीश चोडणकराची कामगिरी सुद्धा खलपा परस उजवी थारल्या. 2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आनी अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली आंकडेवारी अशी.
2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आणि अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली मतांची आंकडेवारी अशी. वर्ष 2019 वर्सा मांद्र्या गिरीशाक पडिल्ली 8,371, 2024 अंदू खलपाक पडली 9,363. 2019 वर्सा गिरीशाक पेडण्या पडिल्ली 6,460 मतां, अंदू खलपाक पडली 6,269. 2019 वर्सा दिवचले गिरीशाक पडिल्ली 6,436 मतां, अंदू खलपाक पडली 5,794. 2019 वर्सा थिवे गिरीशाक पडिल्ली 8,978, अंदू खलपाक पडली 6,873. 2019 वर्सा म्हापसा मतदारसंघात गिरीशाक पडिल्ली 9,263, अंदू खलपाक पडली 8,170. 2019 वर्सा शिवोले गिरीशाक पडिल्ली 9,982, अंदू खलपाक पडली 8,296. 2019 वर्सा साळगांवां गिरीशाक पडिल्ली 8,293, अंदू खलपाक पडली 7,667. कळंगुटे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 10,151, अंदू खलपाक पडली 9,639. परवरे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 6,993, अंदू खलपाक पडली 6,918. हळदोण्या 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 9,471, अंदू खलपाक पडली 9,632. पणजे गिरीशाक 2019 पडिल्ली 6,626, अंदू खलपाक पडली 6,057. ताळगांवां 2019 गिरीशाक पडिल्ली 10,906 मतां, अंदू खलपाक पडली 9,274. 2019 वर्सा सांताक्रूज गिरीशाक पडिल्ली 11,478, अंदू खलपाक पडली 10,688. सांतांद्रा गिरीशाक पडिल्ली 7,500, अंदू खलपाक पडली 5,675. कुंभारजुआ गिरीशाक पडिल्ली 8,258, अंदू खलपाक पडली 7,984. मया गिरीशाक पडिल्ली 6,182, अंदू खलपाक पडली 4,949. साखळे गिरीशाक पडिल्ली 7,573, अंदू खलपाक पडली 3,662. पर्या गिरीशाक पडिल्ली 7,561, अंदू खलपाक पडली 3,639. वाळपय गिरीशाक पडिल्ली 7,149, अंदू खलपाक पडली 5,601. प्रियोळा गिरीशाक पडिल्ली 6,776, खलपाक पडली 4,041. गिरीशाची 2019 वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,64,407, खलपाची अंदू वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,40,191. गिरीश चोडणकारा परस रमाकांत खलपाक 24,216 मतां उणी. गिरीश चोडणकार दक्षिण गोंयांतलो, खलप उत्तरेत रावपी. मात इतले आसूनय खलपाक गिरीशा परस लोकसभेत उणी मतां. गिरीश आनी खलपाच्या मतांचो फरक पळयत जाल्यार उत्तरेत काँग्रेसीचो उमेदवार चुकलो हे दाव्याक वजन येता. गिरीशान हे फावट लोकसभे खातीर आपली इत्सा उलोवन दाखयल्ली, मात ती दक्षिणे खातीर. उत्तर गोंयांत काँग्रेस पक्ष सामको खिळखिळो जाला ही बाब खलपाक पडिल्ले मतां वेल्यान परतून एकदां स्पश्ट जाल्या. हाचेर काँग्रेस परंपरे प्रमाण विचार मंथनाचो दावो करता काय खऱ्यांनीच तो प्रत्यक्षात हाडटा ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेत गुन्यांवकारी उमेदवारांची संख्या वाडिल्ल्याची माहिती एडीआरान दिल्या. अंदू 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत 8,360 उमेदवार रिंगणात देविल्ले. तातूंतले 1,643 गुन्यांवकारी केशी आशिल्ले 251 जाण निवडून आयले. 1,191 गंभीर गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्या उमेदवारांतले 170 जाण वेंचून आयले. कायद्याचे उल्लंघन करप्यांकूच लोकांनी संसदेत धाडले जाल्यार कायद्याचे पालन कशें जातले हाचो प्रत्येक नागरिकान विचार करपाक जाय अशें एडीआराचे समन्वयक भास्कर आसोळडेकरान पत्रकार परिशदेत म्हटलें. ज्यो गोष्टी आमी सगळ्यांनी पीपल एज्युकेटेड जे आसा ते आसा तांणी आमी सारकें पळोवपाक जाय. बाबा आमी जे पळय धाडटात 543 इन पार्लमेंट रिप्रेझेंटींग ते बाबा कोण? आर दे क्रिमिनल्स? इफ सो वेदर क्रिमिनलिटी इन पार्लमेंट म्हणजे आमी धाडटात ते वाडल्यात? सिरियस क्रायम्स वाले वाडल्यात काय कमी जाले? आमचें ऑब्जेक्टीव आसूंक जाय की कमी आसूंक जाय म्हणून. कित्याक क्रिमिनल हाजो अर्थ कितें? ताणें कितें तरी लॉ ब्रेक केला, बरोबर? जो लॉ ब्रेक करता तो आमचो लॉ मेकर कसो जावपाक शकता? कित्याक आमी पार्लमेंटान धाडटात ते लॉ मेकर ह्या नात्यान.
बरोबर आमी सगळेच लोक वचपाक शकना एक 140 crores लोक वचपाक शकना म्हणून ते पाय पडटले सो तेच जर क्रिमिनल आसत जाल्यार इट्स अ इश्यू सो आर दे रियली द ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन लूक एट द विनर्स दे टेल यू द स्टोरी ऑफ वेर वी आर अँड दिस इज समथिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट शेल्डे केपेचो 23 वर्साचो प्रकल्प देसाय हो भुरगो काल रातच्यान बेपत्ता आशिल्लो ताची इलेक्ट्रीक बायक सावड्डे पुलाचेर मेळिल्ल्यान ताणें पुला वयल्यान उडी मारून जीव दिल्ल्याचो दुबाव आसा पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान सद्याक ताचो सोद घेत आसा काल रातीच्यान बेपत्ता आशिल्लो भुरगो नायट आउटाक वता म्हणून सांगून 2:45 आपल्या घरच्यांक आपूण जीव दिता अशी मॅसेज ताणें धाडली पुलीस ताका सद्या सोदतात प्रकल्प गांव देसाय जो 23 वर्साचो भुरगो हो शेल्डे गांवांत रावपी खंय तरी काल नायट आउटा खातीर 8:30 सुमार घरांतल्यान भायर सरलेलो पूण सकाळ फुडलें म्हणल्यार तो येयलो ना त्या खातीर तेजी फॅमिली खंय तरी पोलिसांक कळयलें पोलिसांनी जे कुडचडे पोलीस आसात तेणी शोधाशोध सुरवात केली सोदपाचें त्या भुरग्याक जेन्ना इन्क्वायरी करता तेन्ना कोणी तरी सांगलें की तेजी जी इलेक्ट्रीक बायक आसा जी बायकीन तो नायट आउटाक गेलो ती सावड्डे जुवारी ब्रिज आसा थंय पार्क केल्ली आसा तेणी येवन पळयतकीर बरी ती पार्क केल्ली आसली मागीर ब्लॉक जाता म्हणून तेणी ती पुलाच्या ते सायडीन येयली दुसऱ्या सायडीच्यान आनी तेजी डिकी उडयले तेजे फोन आनी बाकीचें जें सामान आसलेलें बारीक बारीक तें आसलेलें आनी जेन्ना पुलार ही बायक पार्क केल्ल्या कारणान खंय तरी पोलिसांक संशय येयलो की खंय तरी उदकाक उडी घेतल्या आसतली काय कितें पूण हेजेर खंय तरी कोणें पळयलें ना कांय प्रूफ ना त्या खातीर पोलिसांनी दुसऱ्या जाग्यांनी वचून हेचो शोधाशोध घेवपाची सुरवात केल्ली आसा तशेंच केपेचे पोलीस जे आसा हे कुडचडे पोलिसांक सहकार्य करतात गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर लोकशाही प्रमाण भारतात NDA सरकार घडयता पूण अंदू विरोधी पक्ष घटमूट आसा अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले पयल्या फावट भाजप सरकाराक घटमूट अपक्ष मेळ्ळा अशें तांचें म्हणणें लोकशाही प्रमाणे सिंगल लार्जस्ट प्री पोल अलायन्स हे सरकार घडयता NDA म्हणटा ते सिंगल लार्जस्ट प्री पोल अलायन्स तांकां सरकार घडोवपाचो रायट आसा ते सरकार ते घडयतले एक जाणा की ओपोजिशनूय हे वर्सा हे खेपे आसा सो पार्लमेंट म्हणटा तो एक नोटीस बोर्ड सरकाराचो जावचो ना पार्लमेंट म्हणटा तो जागो जंय डिबेट जावंक जाय पयलेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक ओपोजिशन लिडर म्हणटा मेळटलो 2 टर्म ताणें काडल्या ओपोजिशन मुक्त भारत केल्लें आतां ओपोजिशन आसतलें ओपोजिशन लोकां खातीर झगडटलें आनी लोकशाही आमची वायब्रंट जातली द वर्ल्ड्स लार्जस्ट डेमोक्रेसी should have a vibrant democracy where the constitution is respected, democratic process is respected and the voice of the opposition is respected. You may have your way but the opposition should have their say. हो concept आणि हो concept मानून जाय तांकां मेजॉरिटी आहा आनी सरकार कशी करूंकूच जाय सरकार जाता तो सरकार कितलो स्टेबल आसतलो कितले पुल्स एंड प्रेशर्स आसतले हांचे पयलीं BJPक आपले एलायजाकूच खावपाची संवय आहा की ते परते रिपीट करतले काय कितें हें सगळें आमकां टायम कसो येता तेजेर कळटलें शिवोले थिएटर जंक्शना लागसर नाय फॉर एटलांसिस ह्या बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या मजल्यार उजो लागलो म्हापशा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येवन उजो नियंत्रणात हाडलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरात देवाक दिवो लायता आसतना खंय उजो लागलो सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी म्हाज्या हिसपान एक आमचे जी व्हडली शेवल्डेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा एक आमकां हिंगा एक फायर ब्रिगेड हिंगा आसोंकूच जाय फाटल्या दिसांनी भितरूय उजो लागलो तेन्नाय ही एक वॉल लागता येवपाक ते झरी तर आमकां हिंगा लागीं आसत जाल्यार बरें जातलें कित्याक हिंगा खूब व्हडली कंस्ट्रक्शनां येयल्लीं आहा प्लस हिंगा व्हडले आमचे बाबा KFC लायक डॉमिनोज एक दीस इज नियरली लायक शिवोलीम लायक नियरली लायक अ सिटी लायक आतां सगळेंच ना हिंगा पूण आमकां एक फायर ब्रिगेड आसत जाल्यार आमचें मातशें एक लोकांकूय बरें जातलें की एक 10-15 मिनटांनी पावतले हिंगा आतां हिंका वर लागता येवपाक ऑलमोस्ट हिंगा उजो लागून काबार जाल्लो तेच्या उपरांत हे पावल्ले आहा जीव वचूंक शकता जिवूय वचूंक शकता भितर आसलो तो ओनर आसलो ओनरान ट्राय केली आपणाक की बाबा तेंचो ते उज्याची हे आसले ते मारून सगळे हे केले पूण तेंची जायना कित्याक तो उजो चड आसलो
तो तेव्हाचो तो घुसपडलोंक लागलो म्हणून तो भायर येयलो. अस्नोडे ते मुळगांव बायपास आणि उसप आमठाणे ते मोपा बायपास रस्त्याचे काम रोखडेच सुरू करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हायती दिली. दिवचलच्या वाळशी ते झांटये कॉलेज बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. स्टेट हायवे 1 खाला दिवचले बांदिल्ल्या बायपास रस्त्याचे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीत दबाज्यान उक्तावण जाले. वाळशी ते वाठादेव मेरेनच्या सुमार 4.5 किलोमीटर अंतराच्या ह्या बायपास रस्त्याच्या कामाचेर 75 कोटी रुपया खर्च आयला. ह्या लोकार्पण सुवाळ्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रेमेन शेट हांच्या सयत भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अस्नोडे ते मुळगांव बायपास आणि उसप आमठाणे ते मोपा बायपास रस्त्याचे काम रोखडेच हातान घेतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. तशेंच रोजगार निर्मिती प्रकल्प हाडपा खातीर सरकारी जमनी राखून दवरात, ताचेर अतिक्रमणां करूं नाकात असोय उलो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो. गोंयांतले पुराय प्रोजेक्ट एक गतीशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून ते कनेक्टेड करचे, म्हणजे एअरपोर्ट, रेल, रोड आनी पोर्ट हाका कनेक्टिविटी वाडची, जेका लागून स्टेटीत हाज्या फुडें मोठ्या प्रमाणाची इन्व्हेस्टमेंट येवची हो स्टेटीचो उद्देश आसा. आमी लाटंबारसे म्हणजे दिवचल मतदारसंघात पडपी लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट ऑलरेडी 7 ते 8 लोकांनी थंयसर प्लॉट घेतल्या. त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीकूय बी डायरेक्टली कनेक्टिंग रोड टू द मोपा आनी कनेक्टिंग रोड टू द अगेन हायवे, म्हणजे आमी दोडामार्ग बायपास जो आसा ताका कनेक्टिंग रोड उसपांतल्यान जोडटा, जेणे करून ती इंडस्ट्रियल इस्टेट ही परत एकदा ग्रो जातली. थंयसर वेगवेगळे जॉब क्रिएशन आनीक जातले, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कालांतरान पुराय दिवचल मये आनी सांखळे हे जर डेव्हलप जातले आसत जाल्यार नवीन येवपी प्रकल्पाक थोडे जाण अननेसेसरी विरोध करीत आसात. हांव मेन्शन करिना खंयचे ते प्रकल्प, पण आमदारांक सारकें खबर आसा त्या प्रकल्पा खातीर जर लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूय बी आमी लोकांच्या विकासा खातीर हांव परत मेन्शन करता, आमी जे पुराय वन मावळिंगे कुडचिरे ह्या परिसरात गव्हर्मेंटाची लँड आसा, हांव गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर उलयता. सरकाराचो ध्यास आसा की थंयसर नवीन प्रकल्प हाडपाचे, त्या खातीर अननेसेसरी एनक्रोच जे केल्या त्या लोकांनी असल्या प्रोजेक्टांक विरोध करचो न्ही. इन फ्युचर इन इवेक्यू प्रॉपर्टी मया हांगासरूय बी आमी बरे प्रोजेक्ट सरकाराचे हे थंयसर हाडपाक सोदता, जेणे करून पुराय मये मतदारसंघाचोय विकास आनी थंयसरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीच्यो उदरगतीचे प्रोजेक्ट हे सुरू जावपाक शकता. सगळ्यात पयलीं लोकसभा इलेक्शन जावन म्हाका दिसता हो पयलोच जाहीर प्रोग्राम आसा, त्यामुळे हांव मनांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. सबंद बिचोली तालुक्याच्या लोकांचे आभार मानता, बिचोली मतदारसंघात लोकांचे आभार मानता. तुम्ही आमकां सगळ्यांनी मेळून आमच्या बिचोली तालुक्याक अराउंड 37 म्हणजे 37,000 मताची लीड दिल्ली आसा. बिचोलीन आमकां तुम्ही 9,700 ही लीड दिल्ली आसा. खुबशा लोकांनी अपप्रचार केले, कोणी प्रेसा घेतली आणि मतदारांक डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पण लोकांक खबर आसा की लास्ट 2 वर्सां त्यांचो आमदार त्यांच्या बरोबर कितलो आसा, खंयची त्यांची कामां कशी करता, आमचो मुख्यमंत्री आमकां कसो सपोर्ट करता हे सगळ्यांक खबर आसा. तुम्ही जर पळयशात आजच्या बायपासाचें इनॉग्रेशन जाता आणि थोड्या दिसांनी एका म्हयन्यान सुमार आमचो जो मुळगांव बायपास आसा म्हणजे अस्नोडा टू मुळगांव ताचे एका म्हयन्यान इनॉग्रेशन जातलें. ताका ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. सरकार त्याचेर 110 कोटी मोडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिवोले वाठारांतल्या 51 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या सातेरी देवस्थानाचो जागो एका बिल्डरान हडप करपाचो यत्न केला. ह्या फाटभुंयेर तिडकल्ले देवस्थान समितीचे वांगडी एकठांय आयले. फाटले 2 दीस पयलीं कोणी तरी देवळाच्या वाठारांत येवन झाडां कातरून उडयल्यात. कोणाक विचारून ही झाडां कातरली काय म्हणून देवस्थान समिती मदीं तणावाची स्थिती निर्माण जाली.
जी आयज अशी घटना घडलेली आसा जी आमच्या देवस्थानाक 50 वर्सां जाल्ली आसा आनी ती अशी जाल्ली आसा घटना की पयलींच्यान तशीच आमच्या फाटल्यान एक जागो आसा तितून कोण तरी आयज असो सर्वे कितें तरी हे करपा खातीर येयल्लो आसा ती आमकां नोटीस येयल्ली आनी ती आयज आमी सगळे जाण तेज्या खातीर हांगा जमलेले आनी ती सर्वे करता आसतना काल 2 दीस पयलीं त्या हेका रानांक जी आमची झाडां आदली ती सगळी कातरून उडयल्यात उलपयल्यात आनी आमची नश्ट पर्यावरण नश्ट केला नैसर्गिक संपत्तीचो ऱ्हास केला नैसर्गिक हे आमचे नश्ट करून उडोवन ते आतां प्रोजेक्ट थंय घालूंक सोदता अशें आमकां वास येयला आयज ते डिमार्केशनाक आमकां हांगा राफयल्या तेंच्यांनी आयज डिमार्केशन अजून काय पावूं ना डिमार्केशन करपाक आतां ते येतले तेन्ना आमी सगळे हांगा गांवकार महाजन तशेंच भक्तगण जमलेले आहा अध्यक्ष बाब हे बाबतींत थळावी पंचायत जी आहा तांचे कडेन तुमचें उलोवप जालां आमी तांकां नोटीस सर्व केल्ली आसा गोंयांत दिसान दीस अपघात वाडतूच आशिल्ल्यान गोंय ट्रॅफिक सेलान येरादारी नेमा विशीं ट्रेनिंग सेशन्स सुरू केल्या खावपाच्यो आनी हेर वस्तू वेगान डिलिव्हर करपा खातीर स्विगी झोमॅटो आनी ब्लिंक इट सारकिल्ले कंपनीचे डिलिव्हरी एजंट आपल्याक जाय तश्यो गाडयो चलयतात तशेंच येरादारीचे नेम पाळनाशिल्ल्यान दुसऱ्यांच्या जिवाकूय धोको निर्माण करतात ताका लागून डिलिव्हरी एजंटाक गोंय पुलिशेच्या ट्रॅफिक सेलान प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटीव खाला येरादारी नेमा विशीं 1 म्हयन्या खातीर ट्रेनिंग सेशन सुरू केले अशी माहिती पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली। आज हमने ज़ोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट के राइडर्स को यहाँ बुलाया है और आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोग्राम। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटिव। उसके अंदर हम ट्रैफिक रूल अंडरस्टैंडिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग कराते हैं। तो ज़ोमैटो, स्विगी राइडर्स आर वन ऑफ द टारगेट ग्रुप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेट ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स, जो बस के ड्राइवर्स हैं गवर्नमेंट व्हीकल्स के, और जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक्स चलते हैं उनके ड्राइवर्स को भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और आगे हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स जितने भी हुए उसमें भी हम ट्रैफिक का स्टॉल लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो 4 जगह ड्राइवर की रिफ्रेशर ट्रेनिंग चल रही है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, जिसको हमने चालू कराया है अप्रैल के महीने में। तो वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारा फोकस है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने चलेगा पूरा जून में। लगभग 500 लोगों का हमने ट्रेनिंग प्लान कर रखा है। तो आज लगभग 40 लोग आए हैं। आगे कंटिन्यूस सेशन चलते रहेंगे अलग अलग जगह पर। जो चारों हमारे सेंटर्स उसके ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग के सेंटर्स है, वहीं पर हम अलग अलग बैचेस में बुला के कराएंगे। लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेंपोक हारीचे तोंड पळोवचें पडलें। महत्वाची गजाल म्हटल्यार दक्षिण गोंयांत दिगंबर कामत, रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकार आनी आलेक्स सिक्वेरा सारकिल्ले हेवीवेट मंत्री आसूनय पल्लवी धेंपे हारली कशी हो प्रश्न भाजपाक सतोवपाक लागला। सप्टेंबर 2022 दक्षिण गोंयचे कांय आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्ले। ह्या आमदारा फुडें पल्लवीक चडांत चड मतांनी जिखून हाडपाचें आव्हान आशिल्लें। मात मडगांवां आमदार दिगंबर कामत जाल्यार नुव्या आलेक्स सिक्वेरा सारकिल्ले मंत्री आसूनय पल्लवीक जिखून हाडप शक्य जालें ना। मुरगांवां 2019च्या वेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवार नरेन सावयकाराक 9236 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार ह्या वेंचणुकेत पल्लवी धेंपेक 8269 मतां मेळ्ळीं। संकल्प आमोणकार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपान आयिल्ले, ताका लागून भाजपाची मतां वाडटली असो अदमास आशिल्लो, मात बाजी परती पडली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।